तुमकां रायट आहा चेरा वयर केन्ना उठोन असो कितें इन्स्पेक्शन कोर तेजो रिपोर्ट करपाक तुम कितें केन्ना दुसरे पॉइंट या पुढे उलयले हां येतो तुम पंचायत कितून पाहिजे समजून प्रॉब्लेम मी नाही राष्ट्रांच्या मोबाईल आमगे मरे ग्रामसभा जाल्या दावोली नगरपालिका पंचायत आनीक आमगेले मेन इशू आसले 39 ऑलरेडी आम गेल्ले पयलें आनी दुसरें 39 कोण मागला वयर तो रिजनल प्लॅनाचे ग्रावंड आहा कळ्ळें का सो हे आतां 39 आमगे जमीन मागताय आतां ती लायन आख्खी कुंदादीची ती कोणा नांवार पयलें आसलें तें सगळें डिटेल मुखो आहा पूण हो इतलें सांगपाक गेलो जाल्यार टायमूय ना न्हू तेका लागून इन शॉर्टूच तुमकां हांव सांगता हें जे पंचायत कोता न्हू सगळें मरे करप्ट पंच कळ्ळें का आज हांव सरप्रायज जालो फर्स्ट टायम पंचायत राज एक्ट मुकोडे असो बूक आहा म्हाका सरपंच म्हणटा तुवें दोनूच हें घालपाचें प्रपोजल अरे हें पंचायत राज एक्टान आहा हें सांगचें तेणें हुचकायचे प्रमाण केलें तें हांवें दोनूय प्रपोजल घालपा म्हणटा मायकाचेर ते सांगताय 3 दीस मायक पयलीं भोंवता तेजेर सांगता तुमगे कसली गांवान अर्ज आहा जाल्यार ती घालपा जाय मांडपा जाय तेजेर डिस्कशन जावपा जाय पूण हिंग सरपंच संतोष नायक सांगता की हेजेर म्हाका दोनूय पॉयंटांचेर उलोवपा मेळटलें पूण तेका लॉ आसता न्हू तो कितें म्हणटा पयलीं डिसिजन गेल्लें जेन्ना पयलीं डिसिजन गेलो म्हणटा तुवें दोनूय पॉयंटांचेर उलोवचें म्हूण मागीर कोण गेल्लें कोण तितून मेंबरान सपोर्ट केला तें नांव जाय म्हाका हांव आतां लेटर घातलो की म्हाका दोनूय पॉयंटांचेर उलोवपा लायलें तुवें तुमी उलोवपा म्हणटाय तुवें पूण म्हाका सगळी डिटेल दिवची म्हूण हांव घेतलो आनी हेंवूय मागता तेंकां हांव मिनट्स आनी दुसरें म्हणल्यार मरे NTZ घालचोय NTZान मरे थिंग सगळो आमगे गोंयकार लोक रावता आमगे चडशे कोंकणी आनी आमगे क्रिस्तांव रावताय थिंगा एक 2-3 जाण गोंयकार मुस्लीम आहाय ते हिंगाचे तुगेले एशीचे नॉताचे आनी तेंगे घरां आहाय मरे तितून आनी मेन इम्पॉर्टंट म्हणटा तें 100 सर्वे नंबर तेका मागीर पार्ट कितें आसूं ही सगळीं गोंयकार तुवें हें म्हणटाय ते नॉन डेव्हलपमेंट झोन म्हळ्यार हाल मोडपाचें 1 म्हयन्या टायम दिला आनी 2 सायडी गायले दिगरपाली बी गायला हिंगा गायला हेका लागून हांवें उल्हासा आपयल्लो डॅनी आपयल्लो आनी क्रूज आपयल्लो क्रूज पयलो येयलो आनी मातशें तडबो उलयलो आनी गेलो पूण हेका उलयलो ना पर्सनली उलयलो आनी गेलो तुमी ऑब्जेक्ट करी हांव पूण आहा म्हूण सपोर्टाक आनी आयचे एक दिसता म्हाका आज लास्ट हें न्हू आयज एसेंब्ली सो आयज हें म्हाका दिसता तुमी मातशें तुमको जरी तर आमगेलो MLA उल्हास न्हयकारा गेलो जरी तर नंबर आहा जाल्यार हे मातशें तेका टॅग करचो आनी हो व्हिडियो तेका धाडचो की बाबा NTZाचेर आनी 39 हेचेर आमगेले विलेज पंचायत दावोली दिगरपाली ज्युडिरिक्शना अंडर मातशें थिंगा उलोवचें म्हूण आनी क्लियरिटी घेवची म्हूण हे कडेन लागू जातले डिपार्टमेंटा कडेन आनी CMा कडेन नाजाल्यार हें जावपा ना हें एवरी टायम दवरल्यात मरे आनी तुमी चोयल मरे कुंदादीचे कावंटर ते सायडीन लेटर्स म्हणटा ते कसली लेटर्स टायम दिला आनी NTZ हय असो कितें एक 22 तारखेर मरे गेल्या म्हयन्याक आनी एक येयला 29 तारखेर सेम म्हयनो म्हणजे एक सोमार भितर 2 तांकां शो कॉज नोटीस हय म्हणजे पंचायत आहा म्हणटा आमगे हेरल्ड पेपर येत रे पूण तेंचेर आतां आम पब्लीक हेचो फास्ट सफर जाताय 39 हे ते सायडीन थिंग तें थोडें हें केलां तें प्रॉब्लेम आमी घालून दवरले दिगरपाली सर्वे नंबर 18/1 थिंग गायले आनी मेजर रेजोल्युशन्स बीन घेतला ग्रामसभेक हय हे आनी स्पेशलूय ग्रामसभा गेलो आहाय न्हू दोनूय दाळे हे आतां रेगुलर तरी पूण धाडा आमी रिमायंडर येस म्हूण आनी तेंकां आमी ड्राफ्ट करून दिलां की बाबा हे भाशेन जावपा जाय म्हूण हें आमकां नाका म्हूण तुका हांव काबार मरे आमगे आयडेंटिटी आहा ती काबार जाता कळ्ळें का आज मायनॉरिटी जाता मरे मुखार गोंयकार हिंगा एक पंचायतीन हें चोवपा जाय न्हू हाल मागीर प्रॉब्लेम मरे मुखार कळ्ळें का सो मुगेलो एक रिक्वेस्ट की उल्हास न्हयकार जरी तर हो व्हिडियो जरी तर टॅग करून तुका पावलो जाल्यार हो पॉयंट घ्या कित्याक तूं थर्ड सेशना ऑलरेडी उलयल्लो की ही बेज हेजेर आहा ST दावोली दिगरपाली
आनी तुका सपोर्ट केल्लो बाबूश मोन्सेराटान रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट हे मिनिस्टर आनी मागीर तुका रेजिनाल्दान सांगिल्लें हेजी सगळी डिटेल आपूण तुका दिवपाक शकत म्हूण आयज पासून तूं उलयला मरे 4 वर्सां पयलीं उलयल्लो उलासें थर्ड सेशन काड आनी पळया तुमचे गेले तुमी गेल्ले तेगे स्टेटमेंट आसतलो कोण जोरी आसतलो प्रुडंट कोण आहाय ते तुमी गेलो आनी तो उलास तुवें कारूच तेजेर उलयला आनी ताका लागून हांव तांकां सदां लेटर करना पूण तो येना हिंगा उलास कितें पयस रे उलास एक्चुली आमगे गांव भाव मरे यो मरे तूं पंचायती उलया मरे लोकांक सांग आनी कॉन्फिडन्सान घ्या मरे मुखार इलेक्शनां बसपाना लोकांक सपोर्ट नाका हे भाशेन केलें केस जातलें तूं हुचे पार्टी आसो ती म्हाका पार्टी लागना आमकां तूं जाप करता ते भाशेन राव तूं आमी मुगल्यान पयलो आसलो ते भाशेन राव तुगे पार्टी लेवल माहीत जे गांवच्यान कितें खेळ जाता हे भाशेन ना म्हूण हे आपल्याक न्हू मुसा गांवच्यांक घे मुसा हें जावपा जाय मरे डिसिजन MLA बेश्टो MLA म्हूण जायना न्हू ना इलेक्शनां कितें बसपा जाय उलोवपा जायना वो कितें हें करूंक जायना जाल्यार मेजर इशू जे सध्या ऑलरेडी गाजता हांगा आनी 2 मेजर इशू म्हळ्यार कितें 13 येचो आनी दुसरो नॉन डेव्हलपमेंट झोन NDZ 13 एंडर आमचे धवलेचे आमचे तोलेबान लेक सेटलमेंट झोनाक घातला तो इशू एक्चुअली गेल्ले मिटिंगे येयल्लो पूण तो काही एक लिगल रिजनाची फाटीं उरलो आनी हांवें तेंच्या परत मेन्शन केलो सो तांकां ते 13 पसंद ना कित्याक ऑलरेडी आमचे लेक आनी तेजेर डिपेंड्स अपॉन ऑल द सर्वायवल कितलेशे लोक भाजी बिजी हे करतात आनी तांकां पयसान येयल्ले सो तो प्रिजर्व करपाक सांगला आमकां दुसरो नॉन डेव्हलपमेंट झोन म्हळ्यार कितें आसा आमचे धवली ती करपाक दोनूय एरियेक तो एक परत गव्हर्मेंटान आमकां धाडला ऑफिशियली आमी कांयच केलें ना एज पर द पब्लीक गेजेट म्हळ्यार आमच्या पेपरा वयल्यान ते तेंच्यांनी इश्यू काडले कोणानी मेंबरांनी इश्यू काडले विदावट एनी गव्हर्मेंट ऑफिशियल लेटर आमी घेवंक शकनात तें बरोबर जायना सो तेजेर तेंच्या NDZ घेतलो विशय की तो NDZ आमकां नाका म्हणून ताका NDZ नाका कारण कितें ऑलरेडी लोकांची ते घरां हे ते सगळे लोक वस्ती करून आसात आनी ते जर केले जायत फाल्यां ताका मेजर कितें डेव्हलपमेंट कितें ते गेले करपाक मेळपाना सो तांकां नाका सो अकॉर्डिंग टू ग्रामसभा मेंबर्स दे आर रायट आनी आमी ग्रामसभा मेंबर आसा ताजे दोनी विशय आमी फुल्ली सपोर्ट केलो रेझोल्युशन घेतला तुमी कितें दोनीची रेझोल्युशन घेतलें आसा फक्त ते तळ्या बाबतीत जे रेझोल्युशन घेतलें आसा ते कितें आसा तेंच्यांनी जें सांगलां आनी ऑलरेडी थंय आसा एज पर द पेपर ते दोनी डिफरन्सीस आसात सो आमकां ते दोनी सांबाळून आमकां करचें पडटलें कारण आमी कशाचें डिसिजन घेवंक शकनात पूण आमी लोकांक सपोर्टाक आमी आसतले सो रेझोल्युशन स्पेसिफीक रेझोल्युशन 2 कितें आसा ती म्हणजे सांगता स्पेसिफीक रेझोल्युशन NDZ आमकां नाका तेंचे आनी आमकां 39 येय नाका 39 ये नाका आनी NDZ नाका ही 2 तिसरे तांगेले रोड वायडनिंगाचे आसले रोड वायडनींग एक्चुअली आमकां हायकोर्टाच्यान लेटर जातलें गेल्लें एप्रील 25 आनी आयज ऑगस्ट सो मोर देन 6 वर्स जाले सो त्या टायमार ते मागीर हायकोर्टान ते अवॉयड करचेच पडलें आमकां तें फॉलो करचेच पडलें मागीर त्या टायमार मिनीन सरपंच आसलो मिनीन मागीर ते सगळे मागीर जे रस्त्या कुशी जे आसले सगळे आमी इन्स्पेक्शन करून तांकां प्रत्येकाक सांगलें नोटिफिकेशन ते बाबा तुमी ऑर्डर पडटलें एक्चुअली रोड वायडनिंगान तेणी काबार आहलें तेन्ना आमकां 30 मिटर्स बोथ द सायड्स आनी हो इतलो लोकल वस्ती जो रोड आहा तुमी अजून थंय नेरो आसा काही समज जर एक एम्बुलन्स किंवा बाकीचे फायर ब्रिगेडची गाडी जाल्यार खूब प्रॉब्लेम जाता सो त्या खातीर गव्हर्मेंटाचे डिसिजन आसूं शकता अशें म्हाका दिसता कारण इट इज अ नेसेसिटी कारण सब हायवे हो बिजी रोड हो सारको त्या खातीर घेतले आसा म्हणटा रोड वायडनिंग कितें जाल्यार आमकां ते लेटर प्रमाण हायकोर्टार लेटर प्रमाण ते कांय केलें पूण अजून आमकां डिमार्केशन कांयच येयलें ना डिमार्केशन कांय येयलें म्हणजे आमी एक्युरेट ते डिमार्केट करूंक शकना एरिया दॅट बिलोंग्स टू सर्वे डिपार्टमेंट PWD सर्वे डिपार्टमेंटान लेटर गेलो अशें एज पर म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळ्ळां आमचे कडेन कांय ना आणि इलिगॅलिटीज रिलेटेड कितें तरी डिस्कशन जालें समथींग इलिगॅलिटीज आर गोइंग ऑन वॉट सॉर्ट ऑफ इलिगॅलिटीज कितें चालू आसा इलिगॅलिटीज कितें आसा ज्या जाग्यार लिगल आहा थंय इलिगॅलिटीज उरतातच आनी त्यो कितें कालच्या आनी आयची न्हू त्यो फ्रॉम पयलीं तेंपाच्यान आसात इवन आमी तो 99 इश्यू आहाय ते खंय इलिगल घरां बिरां आसात किंवा खंय आहात तेंचे ते कांय आसा तेंची गजाली आनी ते इट इज इन कोर्ट सबजुडीस आसा तेजे आमी कांय करूंक शकना न्हू दॅट वील गो एज पर द कोर्ट हे कितें आसा सो ते इलिगल स्ट्रक्चर्स बीन आसा म्हणटा सबजुडीस आसा तेजेर आमी कांय करूंक शकना न्हू एज पर द नॉर्म्स ते वयतले कितें आसा तशें आनी रेल्वे ट्रॅका सायडीन कितें तरी एक घरांचे येवपाचें कितें तरी एक इशू मांडिल्लें लायक रेल्वे ट्रॅकाक तसो स्पेसिफीक तेजें हें जालें ना तें कितें आसता त्या पयलीं 2 मिनट्स त्याच प्रमाणे सगळे गेल्ले आसता